मोरजेच्या वर्सोवाडो वाठारांत सध्या लोकांक उदका खातीर भरपूर वळवळे काडचे पडटा। फाटले 15 दीस जाले तांच्या नळांक सामके उदक येना, देखून लोकांनी तिडक उक्तायल्या। चवथी उपरांत नळांक सारके उदकूच येवंक ना। न्हावपाचें उदक सोडूनच दियात, पिवपाक लेगीत उदका खातीर लोकांचे हाल जाल्या। भौशीक बांदकाम खात्यान हाचे कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा। देखून जाता तितल्या बेगीन सरकारान हाची दखल घेवन मोरजेच्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। आमकां 15 दीस जाले उदक ना। आमी आमच्या पंचाक कॉन्टॅक्ट केलो। पंच बाबडो डेली येता आनी पळयता आनी वयल्यान तो आनी एकलो कोण तरी आसा उदक सोडपाक, तो बी पळयता हांगा येवन, पण कांयच उदक ना। आनी आमी वयल्या सायबाक बी फोन केलो, पण सायब सांगता येतलो नळ, पण अशें 15 दीस जाले आनी आमी खंय वचपाची उदकाक। आमच्या त्या सायडीन आमकां तीनय घरांक आमकां 11 पावता उदक। सकाळचे सोडटा 11 पावता आनी तो 12:30 म्हटल्यार तो बंद करता, कित्याक बारीक उदक येता। वर टाकयेक चडान सकयल भरपाक सुद्दां आमकां उदक मेळना। हेच्या पयलीं आमी मुकेशाक सांगलेले, मुकेशान हाडलेलो तेका आनी दाखयले, तेणी मागीर सांगले मुकेशाक हे करता म्हणून। म्हटल्यार हेजे करूंक ना, आतां 2 वर्सां जावन गेली। हाडूंक नासलेलो ते हाडलेलो, तेचे अजून कितें येत ना, उदकाचे येत ना। आनी एक तेंकां येता, आमकां उदकय येना। गेल्या फावटी तर उदकच येवंक ना, आयज तर अजिबातच उदक येवंक ना आमकां। तीनय घरां आमकां उदक पावना। आनी हांगासर कंटिन्युअस जाल्यार फाटले 15 दीस हांगासर उदीक येना लोकांक म्हणून सतत कंप्लेन आसलेली। तशेंच आमी हांगासर लोकल जो आमचो वॉटर पंप आसता ताका सोडपाक जो मनीस आसा जालंधर, हेचे कडेन कंटिन्युअस आमी फॉलोअप करतले। पूण कितें आसता, सकाळीं 8 सुट्टा आनी 2 बंद जाता उदीक। पूण जो मेरेन 12 बंद जाता म्हणटा, पूण जो मेरेन ते पायप भरपाक टायम आसता तितल्यानूय ते पायप भरना आनी लोकांक उदीक टायम टू टायम पावना। आनी तशेंच लोकांक जर एक पयरो सुटलो, सद्या तुमकां खबर आहा की केबलिंग चालू आहा, हेचे इलेक्ट्रिकल केबलिंग, थंय जर समज एक पायप फुटलें, म्हणजे म्हाका दिसता 15 दिसांनी एक कमीत कमी 8 फावटी तरी पायप फुटला आनी लोकांक ते उदीक बरोबर येना आनी तेजो जो फ्लो आसा तो लोकांक बरोबर पावना आनी लोकांक जो उदीक अजिबातूच मेळना। हांवें कंटिन्युअस डिपार्टमेंटा कडेन ट्राय केले। म्हाका दिसता एईचो नंबर हो कोणा कडेन ट्रेसेबल जायना। एई म्हाका दिसता पेडण्यान 2 दीस आसता दिसता, नेओ कोण येयला काय चार्ज आनीक खंय तरी आसता, एक सोमार आनी मंगळार। आनी लोक म्हाका सांगता आमी पेडण्यां या, पूण हांवें म्हटल्यार तांकां सांगलें की पेडण्यां वचून कांयच फायदो जावचो ना, कित्याक एई थंय आसना आनी तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना। जो मेरेन आमी सांगलें, निवृत्ती बाबाक सांगलें की हांगासर आमचो असो प्रॉब्लम आहा। निवृत्ती बाबा येयलो आनी हे हांव सरकारा कडेन एकूच मागता की जे हांगासर लोकांच्या भितर एक संभ्रम निम्रम जाला की उदीक मेळना, कित्याक सांगुया, ते सगळे उदीक डायवर्ट केला तुयेन म्हणून। पूण हांगासर हांव सांगूंक सोदता सरकाराक की बेगींतल्या बेगीन आमची हेची दखल घेवची आनी हे जो आमचो वयलो वाडो आसा तेंची पाणयाची समस्या सॉल्व करपाची।